नमस्कार. पंचामृतात स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी आसा बिचोले दोडामार्ग हांगासर आणि सुंदरशी जागा तुम्ही पळोवंक शकता. ह्या आसा हांगासरले फामाद अशे क्लोव रेस्टॉरंट. थोड्याच वर्सांनी हे खूप फेमस जाल्ले आसा हांगासरल्या लोकां मदीं. तशेंच भायले खुबशे लोक हांगा मुद्दम विजीट दिता. तर आज आमच्या शोचेर गेस्ट अशे येवपाचे आसा जांणी आपले पॅशन फॉलो करून त्या पॅशनांतल्यान आपलें प्रोफेशन केल्लें आसा. उत्सुकता लागली आसली की आजचे आमचे गेस्ट कोणते, पण म्हाका ती तुमकां क्लूय मेळ्ळा आसतली की ज्या जाग्याचेर आज हांगा उबे आसा त्या जाग्याचे रिलेटेड कोण तरी आमचे आजचे स्पेशल पर्सनॅलिटी आसा. जाणून घेवपाक जाय कोण ते, पळयात. Behind every great chef is a kitchen full of dreams and a heart full of passion. असोच आसा आमचो आयचो गेस्ट विशाल डिचोलकर. विशालाच्या करियराची सुरवात नामनेच्या ताज ग्रुपांतल्यान जाल्ली. उपरांत मायामीच्या क्रूज जहाजाचेर काम करून तांणी आपलो करियर फुडें व्हेल्लो. फ्रांसान 3 मिशेलिन स्टार शेफ जॉर्ज ब्लांका बरोबर तांणी काम केल्लें आसा. तशेंच संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या क्रूज जहाजाचेर कार्यकारी शेफ म्हूण तो वावुरला. ह्या क्षेत्रांत ताका 27 वर्सांचो अणभव. ताची घरकान्न सुविधा डिचोलकर हिका लेगीत जेवणाची तितलीच आवड. बेकिंग तिचें पॅशन. घर ती सांबाळटाच, पूण तेच बरोबर केकीचे ऑर्डरूय ती घेता. आपल्या बेकिंग बिझनसा वरवीं आपल्या घोवाक ताचें रेस्टॉरंट चलोवपाक ती आदार दिता. बायलांनी स्वयंपूर्ण आनी स्वतंत्र आसपाक जाय हें तिचें मत. आयच्या स्वाद आस्वाद कार्यावळी जाणून घेवया तांची फुडली सायड. येवकार दिवया आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक, ओनर ऑफ क्लोव रेस्टॉरंट विशाल डिचोलकर हांकां. नमस्कार. येवकार, कशे आसा? Thank you. बरें हा. जेन्ना हांगासर आयली इट वॉज लायक रियली वाव. एम्बियन्स टू गुड, एवरीथिंग सो परफेक्ट एंड आय एम शुअर की जेवणूय तितलेंच रुचीक आसतलें. Thank you. Of course. आसता. आता कितली वर्सां जाली तुमकां रेस्टॉरंट स्टार्ट करून? रेस्टॉरंट स्टार्ट करून वर्स सुद्दां जावना, फकत 6 म्हयने जाल्ले हा. पण तो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा, स्पेशली विथ द लोकल. अमेझिंग. ओके. पण म्हाका पयलीं सांगा, सगळ्यांत पयलीं म्हाका तुमकां विचारून दिसता की तुमी शेफ आशिल्ले. सो वाय डीड यू चूज दॅट प्रोफेशन? हांव ल्हान आसतना न्हू म्हाज्या आजयेक पळयतालो. सो आजी वॉज मोर इन टू द कुकींग. सो तिका न्हू सगळे जाण आपयताले, बाबा पिकल कर, नाल्यार आमकां कशी कडी करूंक जाय दाखय, हें करूंक जाय. सो आय गॉट इन्स्पायर्ड. एंड लेटर ऑन 90सांनी ते टीव्हीचेर सगळे कुकींग शोज आनी ते ग्लॅमरस हांवें पळयले आनी म्हाका इंट्रस्ट जालो. ओके. सो मागीर कशें कितें, म्हणजे हाव डीड यू गो अबाउट, लायक कशें स्टेप? देन आय जॉयन कॅटरिंग कॉलेज. सो आय एप्लायड. मागीर हांव ताज्यान ट्रेनींग केलें 2 वर्सां. देन आय मूव्ड ऑन अ शिप. सो ऑलमोस्ट लायक 27 years आय स्पेंड देर. 27 yearsचो एक्सपिरियन्स एंड देन फायनली इंटू अ रेस्टॉरंट ओनर. ते कशें सुचलें, म्हणजे रेस्टॉरंट घालप हो थॉटूच कसो मनान आयलो? पळय, हांव पयलें फ्रांसाक आसलो वनास म्हणून. तेन्ना हांव अंडर 3 मिशेलिन स्टार हांवें थंय ट्रेनींग घेतलें. तेन्ना पयलें ताका जो रिस्पेक्ट मेळटा. आनी इट वॉज अ फ्रांस. इन फ्रांस तुजें रेस्टॉरंट आहा म्हणजे एकदम व्हडलें आनी दॅट टू मिशेलिन स्टार. सो तुका सगळे गांव वळखता, तुका देश वळखता. आनी ही वॉज वेल नोन शेफ. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वॉज ओके. तांचे कडेन इन्स्पायर्ड जावन. पण इतलो एक्सपिरियन्स तुमचो आनी लायक स्वता तुमी शेफ. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी खंयचोरूय रेस्टॉरंट घालूंक शकताले. देन वाय दीस पर्टिक्युलर प्लेस? सेम थिंग. इन फ्रांस कितें जाल्लें की ते वॉनास म्हणून एक प्लेस आहा लिओना, ते एकदम गांवान आसलें आनी ती ग्रीनरी आनी हें पळोवन न्हू म्हाकाय दिसलें की आमच्या गांवान एक येवचें म्हणून बिचोलीन एक रेस्टॉरंट. आनी अवे फ्रॉम द क्रावड, कित्याक लोकांक आतां ड्रायव करूंक जाय. आमच्या शेजारीत तर आमचे रेस्टॉरंट आसा जाल्यार आमी केन्ना वचना, कित्याक आमकां एक ड्रायव जाय, एक एक्सपिरियन्स जाय, ग्रीनरी जाय आनी प्लेंटी ऑफ प्लेस. त्या खातीर हांवें वो चूज केलो. कितें चॅलेंजीस फेस करचे पडले? चॅलेंजीस जायती आहात. रायट फ्रॉम द पेपर वर्क टू देर वॉज सम challenges to get the water connection, मागीर आनी कितें. सो एवरीथिंग वॉज लायक हर्डल वॉज गॉन. ओके. सो सगळे हर्डल्स आनी सगळे चॅलेंजीस फेस करीत करीत आज आमकां ही ब्युटिफूल प्लेस पळोवपाक मेळटा, द क्लोव रेस्टॉरंट. आनी ताचे ओनर आज आमच्या ह्या शोचेर आसात. आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर कितें तरी स्पेशल डेफिनेटली करपाचें आसा. सो आज कितें सगळ्या आमच्या पळोवप्यां खातीर कितें स्पेशल तुमचे कडेन? ओके. फर्स्ट थिंग आमचे जे पानकोक रस्टेड प्रॉन्स आहा न्हू ते
वेल ओवर द हे आमचे गेस्ट आहा पळय ते सगळे एडमायर करता की आमकां ते दी म्हणजे आमी शीत कडी रायस सगळ्याक मेळटा पण हे आमचे जे स्पेशल ती पानको तुमची क्राम्स आहा स्पेशालिटी न्हू, तुम्ही इंट्रोड्यूस ती केला. ती हय ती आतां ह्यो म्हणजे अशे रेस्टॉरंटान येता आनी म्हणटात चल आमकां मातशें ते दी आं म्हणटा बरें लागता तुमचें. ओके. पण तुमचो हो एक्सपिरियन्स तुमकां किचनान म्हणजे तुमी स्वता थंय हँडल करता किचनान रावता म्हणजे तुमचो एक्सपिरियन्स कसो यूज जाता हांगासर? पळय हांव 90% हांव थंयच आसता किचनान आनी 10% हांव मागीर येता मागीर गेस्टांक मेळटा आनी परतो वयता. म्हाजे चॅलेंजीस म्हणजे कितें म्हाका कशें जाय ते एकदां वचना सो म्हणजे हांवें खुबशे स्टाफ चेंज केले चेंज Okay. जावपाचे आहा सो दॅट वॉज अ चॅलेंज टू गेट अ रायट पर्सन कळ्ळें पण क्वॉलिटी इज क्वॉलिटी मेंटेन Yeah. करप. या मेंटेन म्हणजे पयशा फाटसून धांवपाचें ना क्वॉलिटी धांव. वाव नायस. ओके सो म्हाका दिसता जी स्पेशल डीश आज सर तुमच्या खातीर प्रिपेर करपाची आसा ताजे आमी इनग्रिडियंट्स पळोवया आनी ते कशे करतले ते पळोवया. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इन्ग्रिडियंट म्हणजे मेजर म्हणजे प्रॉन्स जाय तुमकां दी मिडियम सायज प्रॉन ती किलाक पळय 28 येता पळय ती सायज. ओके. ओके देन कॉर्न स्टार्च जाय कॉर्नफ्लावर जाय पंचमृत कॉर्न स्टार्च आनी मैदा पानको ब्रेड क्रम जाय ऑनियन पावडर गार्लिक पावडर व्हायट पेपर पंचमृत सॉल्ट चिली पेस्ट पेरी पेरी मसाला आनी एग्स. सो हे म्हणजे खंयचे कुझीन एक्चुअली म्हणजे खंयचो डिश हो? एक्चुअली दीस इज लायक जपानीज हे आसा पळय पानको क्रम तो जपानच्यान येयलो आसा सो केन्ना पळय वर्ल्ड वॉर 2 जाल्ले पळय तेन्ना ते सोलिडर आसले न्हू ते ओवन बीन तेन्ना नासले सो ते इलेक्ट्रीक शॉकाचेर ब्रेड करूंक लागले आनी तितूनसून तो पानको ब्रेड क्रम जाला सो ते मागीर सुकून ते हे जाले सो दीस इज लायक अ जापानीज स्पेशलिटी पण आमी पेरी पेरी घालून ती गोवन टेस्ट दिल्या कित्याक हे पेरी पेरी जो मसाला आहा न्हू ते पोर्तुगीजान हाडला हांगा. ओके सो फक्त फुडाच्या तेंपटाची बद्दल इतली हिस्ट्री बाकी सगळी त्याची नॉलेज सगळी तुमचे कडेन आसा सो कितले कंट्रीजान तुमी म्हणजे भोंवल्यात आनी कितले कुझीन तुमी टेस्ट केला आय हॅव कवर्ड एकूच वचोंक ना तो ऑस्ट्रेलिया नाल्यार ऑल ओवर द वर्ल्ड. या वाव. आणि तुमचे फेवरेट खंयचे कुझीन? गोवा. वाव म्हणजे अख्खे जग भोंवून सुद्धा आमचे गोवन कुझीन इज द बेस्ट. रूट्स आहा न्हू ती केन्ना मरे इसरोंक जाय आनी आय गॉट इन्स्पायर्ड फ्रॉम द ग्रँड मदर सो ते जे गोंयचें जेवण आहा पळय तें आमी केन्ना विसरूंक जाय. पण तुम्ही केन्ना थंय गोवन कुझीन करताले तुमकां केन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळटाली करपाक गोवन हय. फूड थंय आसताले करप? कित्याक आमी केन्ना पळय आमकां म्हणजे आमचे जर कोण इंडियन गेस्ट येयले जाल्यार हांव तांकां वयतालो आनी सांगतालो सजेस्ट करतालो तुमकां थोडें गोवन फूड दिवं काय. ओ नायस. ओके चल स्टार्ट करूया न्ही. प्रॉन क्लीन करतना हे भितूनची ती हे आहा न्हू ब्लॅक थ्रेड ती काडपाची आनी सेकंड थिंग ही टेल पळयता पळय सगळो डर्ट आसता पळय प्रॉनाचो तो हितून आसता. ओके सो ही काडपाची. हे मात म्हाका खबर नाशिल्लें आनी म्हाका खुबशे पळोवपी आहा तांकांय खबर आसचें ना. कित्याक सगळे ते हे आसता पळय डर्ट आसता पळय हेजी ती हितून जाता हितून आसता सो इट्स लायक व्हेरी इम्पॉर्टंट टू टेक आउट दीस. हे जालें अशें करून सगळी प्रॉन क्लीन करून घेवपाची. सो प्रत्येक रेस्टॉरंटाची कितें ना कितें सिग्नेचर डिशीज आसता सो तुमची कितें हांगासर आसा? पानको क्राम्स आहा मागीर क्लो फ्रायड चिकन टेंडर आहा आमचे ते एक स्पेशलिटी आहा सो एवरी 6 मंथ्सान न्हू हांव मेनू चेंज करतलो. ही आतां प्रॉन फाटच्यानच्यानूय मातशी कट दिवपाची कित्याक नाल्यार ती कल उरतली मातसो कट दिवपाचो. आनी ही सगळी वॉश करून घेवपाची. हे आमचे फ्लावर आनी पंचमृत कॉर्नस्टार्च आहा पळय भितून ऑनियन पावडर गार्लिक पावडर हितून व्हायट पेपर मागीर पंचमृत आमचे सॉल्ट पेरी पेरी मसाला हे घालून मिक्स करपाचें मागीर एग्स मिक्सचराक आमी एग्स फोडले भितून सेम घालपाचें सॉल्ट पेपर ऑनियन पावडर गार्लिक पावडर
सॉल्ट. हितून तुका चिली पेस्ट एडिशनल मेळटली. ओके, ही ग्राइंड केली चिली पेस्ट ग्राइंड केलेली चिली पेस्ट, कश्मीरी चिली कश्मीरी. आमची थोडी, कित्याक थोडे मातशे स्पायसीनेस हम्म. येवंक जाय जाल्यार. मागीर आमची सुंगटां घेवपाची. सुंगटां हितून डस्ट करपाची आनी ही व्हेरी इम्पॉर्टंट की सगळो डस्ट सांग जाय सारकोच. ती तर सारकी तर डस्ट सांग जाय न्हू जाल्यार ब्रेड क्रम मागीर लागचो ना. हे जालें. हितून मागीर मिक्स करून मागीर क्रम करपाची, क्रम करपाची. ही क्रंपान मागीर अशी दवरपाची. हे क्रम्स अवेलेबल असता की करचे हय, पडटा? क्रम्स तुका मार्केटान मेळटा ओके. रेडीमेड. ही अशी क्रम करून तुका तो प्रॉडक्ट बरो जाय न्हू जाल्यार ही 2-3 वरां फ्रीज करपाची आनी बिफोर फ्रायींग करता आसतना आनी एकदां ताका असो क्रंबान हे करून फ्रोजनासून काडली, ओके. क्रंबान असो परत डीप हे केलो की मागीर घालपाची. ओके, हे हांवें प्रॉन ऑलरेडी पयलीं क्रम केलेले आनी थोडे Freeze करून. 2-3 वरां फ्रीज केलेली. ओके, ती आतां आमी फ्राय करूया. प्रॉन आमचे ऑलमोस्ट रेडी हा. ओके. सो आय एम शुअर की हे पळोवन सगळ्यांच्या तोंडाक आतां रूच सुटले आसतली ऑलरेडी. सो हे तुमचे एक पोर्शन असता. एक पोर्शन आहे. 8 पीसीस आमी सर्व करता. एक पोर्शन मातशें ल्हान आहा जाल्यार 9 पीसीस करता. ओके. आनी हेज्या वांगडा तुमी स्वीट चिली सॉस गोज वेल, नाल्यार तुमकां जर स्पायसी जाय जाल्यार शेजवान सॉसूय. ओके. ओके, सो आमचे पयले सेगमेंट जे आसा स्वाद डिश, ह्या सेगमेंटातले आमचे पयले डिश हांगा रेडी आसा आनी ऑब्वियसली आमी ते मागीर टेस्ट करून पळयतली. पण आमचो फुडलो सेगमेंट आमी घेतली, पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड।
दिसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3 आमी पावल्या आमच्या फुडल्या सेगमेंटान आनी आज हांगासर अशी एक व्यक्ती येवपाची आसा जी आज क्लोव रेस्टॉरंटान ताच्या घरकारा बरोबर ती बरोबरीन हांगासर वावुरता वेगवेगळे डेजर्ट्स ती करता आनी म्हाका दिसता ते डेजर्ट्सा खातीर स्पेशल हांगासर खुबशे कस्टमर्स हांगासर येतात आमी अशें म्हणटात की खंयच्याय सक्सेसफूल दादल्या फाटल्यान एक बायल आसा आनी आजूय अशीच एक पर्सनॅलिटी आमच्या मदीं येवपाची आसा येवकार दिवया आमच्या फुडल्या गेस्टाक जे आसा सुविधा बिचोलकर हांकां वेलकम कशें आसा बरें ओके तूं वेगवेगळे डेजर्ट्स हांगा करता पण म्हाका तूं पयलीं सांग की तुका ट्रेनींग तुवें कितें घेतिल्ली केटरिंगचें बॅकग्रावंड कितें आसा ना म्हाजें कांयच बॅकग्रावंड ना हांव बीकॉम ग्रॅज्युएट लग्नाच्या पयलीं हांव बारीक बारीकशे केक्स करतालें आनी आतां हांव ऑर्डर्स घेता होम ऑर्डर्स ओके सो ब्रावनीज सॅलडॉराज बीन हांव करून सेल करता आनी रेस्टॉरंटान तूं सगळें हांगासर प्रोवायड करता सो तुका फीडबॅक कसो येता कस्टमर्स कडल्यान बरो येता चडशे ब्रावनीज आमचे खूब वयता ब्रावनीज ओके सो म्हाका दिसता आज तूं आमकां तें दाखोवपाचें आसा हय रायट सो स्टार्ट करुया 1 कप मैदा 3/4 कप बटर 3/4 कप चॉकलेट डार्क चॉकलेट 3/4 कप मिल्क 3/4 कप पावडर शुगर 1 टीस्पून बेकिंग पावडर 1 टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स आनी आमकां जाय ते प्रमाणान आमी वॉलनट्स घेवं शकता आतां आमी चॉकलेट घेता आनी ती डबल बॉयलरान आतां आमकां मेल्ट करूंक जाय ओके आतां आमची चॉकलेट मेल्ट जाला आतां आमी ह्या बावलान एक 3/4 कप बटर घेतली हे सॉल्टेड काय कसलो बटर इट्स सॉल्टेड बटर मातशें विस्क करूंक जाय आमकां ती पावडर शुगर 3/4 कप सो बटर आनी शुगर आमकां विस्क करून मिक्स करूंक जाय पयलीं थोडी मिक्स जावंक जाय बरी मागीर आमी चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट घालतली नॉर्मल विस्किंग चड तुका विस्किंग करपाची गरज ना म्हणजे ना. जे मिक्स तितले पर्यंतूच हय मागीर आमी मैदा 1 कप मैदा बेकिंग पावडर 1 टीस्पून बेकिंग पावडर वॉलनट्स तुमकां जाय तितले घालूं शकता 3/4 कप मिल्क घालतली आनी लास्ट व्हॅनिला एसेन्स 1 टीस्पून बॅटर मागीर तो बरो विस्क करूंक जाय टीन घेतलेलें आसा तेका हांवें बटर पेपर लायला बटर लावन आतां हो बॅटर आसा तो आमी ह्या हितून ट्रान्सफर करतली सो परफेक्ट कन्सिस्टन्सी अशी आसपाक जाय हय ब्रावनीज अशीच आसूंक जाय आनी तुका ते सच्चे जाल्यार तुका ते फटाफट जाता करपाक हय सो कितले दिसाक कितले तुका हाडच्यो पडटा म्हणजे रेस्टॉरंटा खातीर कितले करच्यो पडटा तशें हांव वांगडाच 2 किलाचे करता जशें वयता तशें मागीर करचें पडटा ओके हे आतां आमी पयलीं ओवन प्री हीट करूंक जाय 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनिट्स आनी मागीर फॉर 30 to 40 मिनिट्स बेक करूंक जाय ओके ओके सो आमी हे ऑलरेडी बेक करून दवरला ताणें आमच्या खातीर आमच्या इतलो टायम ना सो ह्यो इज अ ब्रावनी रेडी खावपा खातीर आमच्या खातीर पण परफेक्ट ब्रावनी जर तुमकां खावपाक जाय तुमकां हांगासरूच विजीट करचें पडटलें तेन्ना तुका सारके हांगासरले ब्रावनीज तुमकां टेस्ट करपाक मेळटली हे आमी आतां टेस्ट करतली सो आमचे सेकंड सेगमेंटान आमकां सुविधान हांगासर ब्रावनीज कश्यो करपाच्यो शिकयला आनी आमी फुडल्या सेगमेंटान वचप आमचो खेळ टायम ताका लागून आमी विशालाक हांगा आपोवया
खेळ टायम या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा आमचे आजचे दोन्ही गेस्ट विशाल आणि सुविधा आणि त्यांच्या बरोबर आम्ही एक ल्हानसो खेळ खेळटली तांची बॉन्डिंग पळोवया कशी आसा ती तांच्या खातीर एक स्मॉलसो गेम तुमकां डिफरंट आमी फ्रुट्साचें नांव दाखयतलें आनी तुमी तें एक्ट करपाक जाय तुमी गॅस करपाक जाय आमी परत तुमकां दाखयतली तुमी एक्ट करून तुमी गॅस करपाक जाय ओके सो कितलीं वर्सां जालीं लग्नाक 15 लव मॅरेज की अरेंज अरेंज ओके सगळ्यांत चड फुडी कोण तुमच्या भितर ते तुमकां सांगता आणि जेवण सगळ्यांत चड बरें कोण करता ओके केन्ना कितें करून दिता प्रिपेर करून आसता आता तर रेस्टॉरंट स्टार्ट जाल्ले कांयच ना त्याच्या पयलीं टायम आसतना करून दिताले ओके आणि चडशे तूं खंयचो डीश तुवें केलो डीश खंयचो आवडटा तांकां माझे खंयचें आवडटा चड ते येलो पुलाव आणि शाकोती ओके सो फ्रुट्साचें नांव तुमकां आमी दाखयतली तूं वाच आनी ऍड करून दाखय ओके ओके फर्स्ट काजू पायनॅपल राईट सेकंड ॲपल येदोळ्ळो एप्पल वॉटरमेलन थर्ड ओके ग्रेप्स वाव फर्स्ट बॉन्डिंग बरी आसा नो डाउट पण येदो व्हडलो काजू खंयचो हा वाव 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 म्हणजे उलोवपाची काही गरज ना दोळ्या वेल्यान सगळे वळखले व्हेरी वेल प्लेड ओके सो व्हेरी वेल प्लेड आणि व्हेरी गुड कॉर्डिनेशन आणि तुमच्या या सुंदरशा खेळा खातीर तुमकां मेळटा प्रुडंट कडेन एक ल्हानशें गिफ्ट थँक्यू सो मच ओके सो आमचो खेळ टायम हांगा सोंपला आणि आता वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो कित्याक विशालान आनी सुविधान केल्ले यमी यमी आमकां खावपाक जाय सो एक ल्हान ब्रेक घेवया रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उपकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3 आणि आम्ही आता पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आस्वाद घेतले आम्ही आमच्या आजच्या दोन्ही डिसिजनचो तेन्ना तुका कळ्ळें की विशाल रेस्टॉरंट घालपाक सोदता सो तुजें रिएक्शन कशें आशिल्लें रिएक्शन तशें म्हाका खबर आसलेलें पयलींच ताणें म्हाका सांगलें की आपलें एक ड्रीम आसा की आपल्याक एक रेस्टॉरंट घालूंक जाय सो आय वॉज हॅपी तोय बीन त्याच लायनीच्यान कुकिंगेंतल्यान गेल्लो आसा सो म्हाका हांव जाणा आसलें की तो करतलो आणि तुका बिगर सपोर्ट कोणाचो आशिल्लो इन ऑल दीस जर्नी ऑफ युअर्स तुजी ह्या जर्नी वायफूय आहा माझी मॉमूय आहा
कित्याक आईन आमचं तशें खूब त्रास काडले, म्हणजे आमकां लायनाचे वयर करपाक, इवन भयणीचो आहा मागीर भावांचे आहा, पण बिगस्ट सपोर्ट वॉज वायफ. ओके नायस. आणि दिसता आतां आमी रेडी आसा आजचे दोनूय डिश टेस्ट करपाक. आणि एक इतलो एक्सपिरियन्स शेफ टर्न्ड रेस्टॉरंट ओनर आणि ऑलरेडी बेकर, ते आसा दोगांचो एक्सपिरियन्स इतलो बरो आसा. सो आय एम शुअर की इट्स गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी यम्मी आणि आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड. चिली सॉस, स्वीट चिली सॉस. ओके, तुवें केल्ली शाकुती ताका आवडटा, ताणें केल्ले खंयचो डिश तुजो सारको फेवरेट? इतले सगळे बरे बरे करता, सो लक्षात येना. बिर्याणी. बिर्याणी. ओके. पानको क्रस्टेड प्रॉन्स आम्ही आता खाता. तू बस टेस्ट करून आज कशें जाला ते. दिस इज रियली टू गुड. ते क्रंचीनेस, त्याचे क्रिस्पीनेस जे आयला तातूंत ते मेन तुमी ते पेरी पेरी पावडर घातिल्लो तो रियली टू गुड. तू कशें लागले? आमचे ते फेवरेट डिश. हो तुझे फेवरेट. हो रियली टू गुड. आणि तुमकां जर हे टेस्ट करपाक जाय जाल्यार हांव तुमकां सजेस्ट करता, प्लीज प्लीज हाका डेफिनेटली तुमी विजीट करा. यू वोंट रिग्रेट. इट इज ऑसम, टू गुड. आणि हांव ऑब्वियसली हे काबार करतले. सो आतां टेस्ट करुया आमी. सुविधान केल्ले ब्रावनी विथ आयस्क्रीम. आणि ताणें सांगलें तशें दिस इज वन ऑफ द सिग्नेचर डिशीज हे हांगासर. टू गुड एक्चुअली, खूब व्हेरी टेस्टी. आमकां खुबशे कॉमेंट येता की तुमी ब्रावनीज हाडटा खंयच्यान. आमी सगळे आमी घरा करता. परफेक्ट 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 ट्रीट जाय जाल्यार क्लब रेस्टॉरंट इज अ मस्ट विजीट. आणि हांव हे सगळें सोंपोवपाचें आसा पयलीं आतां. पण आमचे आजचे गेस्ट वेळान वेळ काडलो, आमचे खातीर इतले यमी यमी हे डिशीज तयार केले. ताका लागून रिक्वेस्ट करता पंचामृताचे संजू नायक हांणी आमच्या आजच्या गेस्टांक पंचामृता कडल्यान हॅम्पर दिवचो. सो रिक्वेस्ट करता आमचे आजचे गेस्ट विशाल डिचोलकर हांच्यांनी आमचे सगळे पळोवप्यांक एक मेसेज दिवचो, कित्याक तांणी आपलो पॅशन प्रोफेशनान कन्वर्ट करून आज ते खरेंच सक्सेसफूल बिजनेसमॅन आसा. सो रिक्वेस्ट करता की आमचे सगळे पळोवपी जे आसा तांच्या खातीर एक मेसेज. थँक्यू स्पेशली स्टुडंटाक जे हांगा येयले आनी आमचे रेस्टॉरंट पळयले आनी म्हाकाय ऑपॉर्च्युनिटी दिली की कुकींग शो करपाक. हांव आमच्या तरणाट्यांक सांगता की तुमचे कितें ड्रिम्स आहा न्हू ते ट्राय फॉर इट, गो फॉर इट. आनी सदांच क्वॉलिटी फाटसून धांवात. ओके, पॅशन्स कितें आहा न्हू, सक्सेस मागीर तुमकां येतले. थँक्यू सो मच. थँक्यू सुविधा. थँक्यू तुवें वेळ काडलो आनी इट वॉज रियली नायस मिटींग यू. फॉलो युअर ड्रिम्स हो मेसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपयता. परत एक फावटी तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या भागान मेळुया अशेंच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर. तांची फुडली सायड जाणून घेया, तांची इन्स्पायरींग स्टोरी तुमच्या पर्यंत पावयता. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. देव बरें करूं.